नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मळकर्णे पंचायत क्षेत्रांतल्या डोंगराक अचकीत लागलो उजो. व्हडा प्रमाणांत लुकसाण. उजो पालोवपा खातीर उजो पालोवपी दळाचे झुजा पावण्याचेर यत्न. कला अकादमीचे काम सारकें ना हें परतून जालें सिद्ध. आतां तरी करात दोळे उक्ते. गोंयच्या कलाकारांचें सरकाराक आवाहन. पर्वरे आंबेडकर भवना खातीर 2140 चौखण मीटर जमीन केला सुपूर्त. भवन उबारपाक 10 कोटी रुपया केला मंजूर. फुडल्या 6 म्हयन्यांत घालतले आंबेडकर भवनाचो बुन्यादी फातर. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोशणा. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक मेळटलो फायर रिस्क अलावन्स. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें स्पश्ट. सोनारवाडो सांतिमळ राया खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दोगा दुबावितांक पुलिसांनी काडले सोदून. राया वाठारांत भाड्याच्या कुडीत रावपी साथीदाराचो खून करून ताणें काडिल्लो पळ. चवकशी चालू. भारतीय तटरक्षक दळान गुजरात एटीएसाच्या सहकार्यान धरले 1800 कोटींचे ड्रग्स. तस्कऱ्यांनी दर्यांत म्हाल उडोवन काडली पळ. आनी आतां खबरो विस्तारांत. मळकर्णे पंचायत क्षेत्रांतल्या ओडशे चिंचा नागवेच्या डोंगराक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान सुमार 9 लाख चौखण मीटर रान वाठाराचो लासून गोबर जालो. हो उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. उजो पालोवपी दळान झुजा पावड्याचेर उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. चिता म्हणटा आनी ते सायडी व्हडशे दोंगर म्हणटा सकयल देवा. थिंगाच्यान उजो पेटपाक स्टार्ट जालो. 12:30 सुमार स्टार्ट जालो. सो मागीर हांवें आतां 101 फोन केलो आनी तांकां सांगलें हिंगा उजो पेटलो मातशें धाड म्हणून. 2 सुमार पावले. तरी पूण सगळो आतां वयलो दवर सगळो जडत जालो. आनी थिंगा एक तर म्हणल्यार थिंगा गाडी वचपाची प्रोविजन ना वयता वरान. सकयल कितें सालार करपाचें केलें तेणें पूण वयर तांकां घालूंक मेळना. वर्सान आतां 3-4 वर्स जालीं सेम जाग्यार पेट्टा उजो. सरकार हय थंयच पेट्टा वर्सेला. सरकारान कितें तरी प्रोविजन करपा जाय थिंगा बाबा. एक तर उदक वचपाक उदक हे सायडीन ते सायडीन नाजाल्यार गाडी वचपाक फायर ब्रिगेड वचपाक थंय प्रोविजन थिंगा करपा जाय. आतां उजो कित्याक लागलो म्हणटा तो? उजो लागपाक शकना वर्सान वर्स सेम जाग्यार. तो कोण तरी घालता. आतां कोण घालता कशें घालता गव्हर्नमेंट जावपाक शकता ना. सेम स्पॉटाचेर जायना. गव्हर्नमेंट दुसरे कडेन पेटपाक शकतालो दुसरे. आनी थिंगा गव्हर्नमेंट म्हणल्यार कसो एक तर झाडां फ्रिक्शन करून उस पेटपाक पॉसिबिलिटी आसा नाल्यार बेश्ट कांय ना. फूल प्रायवेट प्रॉपर्टी हातूंत फाटल्यान घेतली तेजी लोकलांतल्यान सांगले पयलीं शेत हाडलें पूण कोण कांय हें करना. थोड्यांनी हें केलां पूण तेजी धाकली कॅनल आहा ती लोक परबीन पिवपाक घेतले तेन्ना सिक्युरिटी येना. आतां पयलीं स्टार्ट जाल्लो आनी ती लायन येयल्या ती ते सायडींतल्यान येयल्या. आतां कोणालो गुन्या वय करपाक शकनाय आमी. कोण मुद्दम हें केला कांय ना. आतां थिंगा गव्हर्मेंटान PWD WID थिंगा बोर्ड बीन मारला बट स्टील कोणा रुल्स बीन फॉलो करूंक वचनाय. थिंगा सोरे पिताय उज बीन घाताय कितें बांगडे आनी आतां सिजन न्हू तो उराक. आतां आमगेले 3 वर्सां 4 वर्सां जालीं थिंगा उज बीन येता आमगेल्या दोंगरा वर्सान सामको आसतात आनी हेच टायमार आसता. आमी आसा मळकर्णे सांगे गांव आनी आयज दनपारां अरावंड 12 सुमार जे दोंगर आसा जो चिचा आनी वडशा म्हणटा गांवांचे अरावंड 9 लाख सुमार एरिया जे काजू आसा झाडां आसा आनी सुकलेत तण हे कंप्लिटली जळोन गेल्ले आसा. आनी आतां अरावंड 12:30 सुमार जी कुडचरेम फायर स्टेशन टिमाक कॉल येयले तेजे नंतर ते 1:30 सुमार हांगा पावले आनी आतां सद्या तेंचे उजो पालोवपाचें काम चालू आसा. ते पर्यंत जे हांगची स्थानीक चिचाची जी लोक आसा तेणी स्वता जी झाडां ताळे घेवन स्वता तेंगे जे चर्च आसा
चॅपेल ते नागवे म्हणटा थंय चॅपेल आसा ती एरिया सरावंडेड अरावंड ते एरियेक तेणी त्यो काजू हे सायडीन उजो पालोवपाचो प्रयत्न केला आनी आजून ती लोक हांगा आसा कमी कमी 1.5 वर जाले हे उजो पालोवपाक प्रयत्न करता. ज्या प्रमाणे त्या स्थानिकान सांगलां वा हे 3-4 वर्सां जालीं हांगा ह्याच टायमार गिमाक जे एप्रील म्हयन्याक उजो लागता आनी सेम स्पॉटा वयल्यान चालू जाता. खंय तरी थंय WRDन ऑलरेडी बोर्ड मारलेलो आसा की हांगा ज्या जाग्यार ते मिसयूज करता बसून खंय तरी पिकनीक करता अशें करून आनी चुकून खंय तरी असली ज्यो उजो लागपाच्यो गजाली घडटात. हांव सांगेच्यान गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. कला अकादमीचें काम सामकें जावंक ना हें काल परतून एक फावट सिद्ध जालें. आमच्या कलाकारांचें तुमी आयकलें ना. आतां शरद पोंक्षे हो राष्ट्रीय किर्तीचो कलाकार गोंया येवन जेन्ना कला अकादमीच्या दर्ज्याचेर उलयता ताचे तरी काना मनार घेयात अशें आवाहन गोंयच्या कलाकारांनी सरकाराक केलें. कला अकादमीचें काम सामकें जावंक ना हें परतून एक फावट सिद्ध जालां. आमी सांगून थकले पूण तुमी आमचे काना मनार घेवंक ना. आतां शरद पोंक्षे सारकिल्या कलाकारान गोंया येवन कला अकादमीच्या दर्ज्याचेर उलयल्यान गोंयची लज गेल्या. आतां तरी दोळे उक्ते करात अशें आवाहन गोंयच्या कलाकारांनी सरकाराक केलां. अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोंक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली. हे फाटभुंयेर हे कलाकार उलयले. आयकात तांचें म्हणणें. कला अकादमी काल एक कांड घडले. शरद पोंक्षे नावाचो महाराष्ट्रातलो मोठो व्हडलो अभिनेतो काल नाटक करता आसतना लायटी ज्यो कोटींनी मोडून ज्यो डिजिटल लायटी घातल्या त्याने आपलो प्रताप दाखयलो. लायट चालू आसतना फ्लिकर जावपाक लागली आनी अक्षरशः नाटक बंद दवरचें पडलें. शरद पोंक्षे माफी मागली. आता माफी ताणें कित्याक मागली खबर ना, कारण ही चूक तांची नाशिल्ली, ही चूक कला अकादमीची. आनी ही कला अकादमीची चूक आमी जेन्नाच्यान ही कला अकादमी सारकी केल्या तेन्नाच्यान आमी दाखयत आसा. आमी कलाकार आमी थंय नाटकां केली, पळयले आनी थिएटर पळोवन सांगलें की नाटकाची लायट सारकी ना, स्टेजीच्यो फळयो सारक्यो ना, एकॉस्टीक सारकें ना, सावंड सिस्टम सारकी ना. म्हणून हे सरकार आसा ते काना मनार घेनासतना म्हणजे ते कान आसून भेड्डे जाल्ले हे सरकार. शेवटी तांणी कमिटी घडयली, कला राखण मांडा नांवाची आमी संस्था घडयली, आवाज करतकीर कमिटी घडयली आनी ती कमिटी फाटलो कितलो तेंप जाले आतां तांणी केल्या, पूण ताज्यो मिटींग जाता कितें खबर ना. पूण कला अकादमीचो डेव्हलपमेंट किंवा जे सारकें करपाक जाय आशिल्लें ताचें अजिबात नांव घेयना. आज शरद पोंक्षे सारक्या नामवंत राष्ट्रीय किर्तीचो मनीस आयलो आनी ताणें लज आमची वाऱ्यार घातली. हो व्हिडिओ हांव दामू नायकाक लागून करता. हो व्हिडिओ हांव प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा ताका लागून करता. कारण गोविंद गावडे हे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा, ताका तरी कला अकादमीक कांयच जालें अशें दिसत ना आनी तो आपल्याच धुंदेन वावुरता. पूण तुमी तरी निदान ह्या कलाकारांचें, गोंयच्या रसीक प्रेक्षकांचें म्हणणें मानून घेया की ती कला अकादमी सारकी ना. ते काल परत एक फावट प्रूव्ह जालें. आता आनी कोणें सांगपाचें उरलां तुमकां? कितले धापून दवरले म्हणजे दीस उजवाडपाचो कोंबडो धापून दवरलो म्हणजे दीस उजवाडपाचो रावचो ना अशी गजाल न्ही. मागीर आतां तांकां जेन्ना भायल्या लोकांनी येवन सांगलें तें आमी जेन्ना सांगताले तेन्ना आमकां पिशेन काडपाचो प्रयत्न जो जातालो पळय तेजें उत्तर काल मेळ्ळें आसा. आनी लज ही जालीच न्ही. शेवटी कितें आसा, शेवटी लज जाता ती गोंयांक खातीर जाता. हेजेर मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार आतां गांभिर्यान विचार करपाक जाय. आनी हे फुडें जर आनीक तशें जालें आनी बरें आतां पावस येवपाचो आसा, पावसान कितें जातलें आजून कोण प्रेडिक्ट करूंक शकना. की गेल्या पावसान आमकां भरपूर त्रास जाल्ले आनी ते मागीर धापपाचो प्रयत्न केले, खंय तरी ताका बेश्टें सिमेंटींग करपाचो प्रयत्न केलो, हें सगळें जाल्लें आसा. आजून बरें म्हणजे कला अकादमीच्या दिनानाथ कला मंदिराच्या वयर जी AC बसयल्ली आसा पळय न्ही, ती काडचीच पडटली थंयची. ती चुकीचें आसा. तें डिसिजन कोणी घेतलां आनी कित्याक घेतलां हें आमकां खबर ना. आमी पयलींच्यान आमी तें डिमांड करत आसा, कारण तो एक व्हायब्रेशन येता, तो आवाज येता, गुरगुर गुरगुर गुर आवाज चालूच आसता. लोक तो लक्षान घेना तितले. पूण ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा हे फुडें मॅटर करतल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार कला अकादमींतल्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. ह्या प्रकाराचेर पत्रकारांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो.
अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्तर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. ह्या प्रकाराक लागून येद्या व्हडल्या कलाकाराक प्रेक्षकांची माफी मागची पडिल्ली. आपूण तुमची माफी मागता, 10 मिनटां पडदो पडटा आनी परते नाटक सुरू करता अशें शरद पोंक्षे हांकां प्रेक्षकांक सांगचें पडिल्लें. नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोंक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली. ह्या प्रकाराचेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो. शिकव ना जरा माहिती एक 10 मिनिटं काहीतरी प्रकारचे काहीच नाही 10 मिनिटं लागणार आहे तर क्षमा करा आम्हाला प्लीज. आमच्या हातात काही नाही कारण हे असंच बसण्यापेक्षा एक पडदा टाकतो 10 मिनिटांनी परत 4 वाजता आधीपासून सुरू करतो. पडदा टाक बसला आहे त्याच्याकडून पैसे सर आज नाटक जेव्हा सुरू होतं तेव्हा काही अडचणी आल्या, काही लाईट्सचे प्रॉब्लेम्स आले. ते आता कसं आहे ना, एवढं सुंदर नाट्यगृह बांधलंय तर ते मेंटेन करणं या इथल्या हे ज्यांच्या अंडर येतं त्या संस्थेचं काम आहे. पण ते करतच नाहीत. त्याला काय करायचं. केवढा मोठा रसभंग झाला. पहिला प्रयोग पहिल्या अंकामध्ये आम्ही थांबून प्रयत्न केला, त्याच्याने काही होईना, शेवटी पडदा पाडावा लागला. हे फार चांगलं नाही ना लक्षण. एवढं सुंदर नाट्यगृह आहे त्याला साधं मेंटेन नाही करता येत आपल्याला. ते मेंटेन केलं पाहिजे ना, तरच रसिक येत राहणार, नाटकं चांगली होत राहणार. असंच जर घाणेरडं राहिलं तर हळूहळू माणसं बंद होतील यायची. इथे आता कपडेपटामध्ये हे अशा दांड्या पाहिजेत. हे बघा, हा अख्खा AC गळतोय, आम्ही ते खाली ठेवलं. बर्फ खाली पडत होता. हे सगळं कोण बघणार आहे. आम्ही येतो 4-5 तासांसाठी मुंबईवरनं, प्रयोग करून निघून जातो. हे बघायला पाहिजे ना. इथलं प्रशासन, या नाट्यगृहाचा जो व्यवस्थापक आहे त्यांनी स्वतः जातीने लक्ष रोजच्या रोज घातलं पाहिजे. प्रत्येक प्रयोग संपल्यानंतर प्रयोगाच्या आधीची कंडिशन आणि संपल्यानंतर त्या नाटकवाल्यांनी काय तोडले फोडले, ज्यांनी कोणी इथला कार्यक्रम केला आहे त्या कार्यक्रम कोणी केला. आता आपण गाडी सर्व्हिसिंगला देतो, गाडीचे फोटो काढतात, दाखवतात ना, हा स्क्रॅच आधीपासून आलेला आहे सांगतात की नाही. तसं नाट्यगृहाचं व्हायला पाहिजे ना. तुम्ही नाट्यगृह ताब्यात देताना दाखवायला पाहिजे इथे 12 बल्ब आहेत, हे AC चांगलं आहे. तुम्ही करून गेल्यावर AC बिघडलं, तुम्ही गेल्यावर 12तले 4 बल्ब गायब झाले, मग त्यांना ब्लेम करता आलं. असं सगळं व्हायला पाहिजे ना. व्यवस्थापकाची जबाबदारी कोण आहे की नाही. ते व्यवस्थापक पाहिजे की नाट्यगृहाला, आणि त्याची ड्युटी असते. तेथे 4 माणसं नोकरीला असतात, त्यांना पगार देतात ना गव्हर्नमेंट. ते पगार कसला घेतात मग. किती मोठा रसभंग झाला. रसिक आपले चांगले आहेत म्हणून सहन करतात. काही जण चिडून म्हणाले नकोच आम्हाला ते पैसे परत द्या, आम्ही जातो परत. काय असं कधीतरी होऊ शकतं ना. माणूस आहे शेवटी तो. ज्येष्ठ कलाकार शरद पोंक्षे म्हणला मेंटेनन्सची गरज आहे म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आंबेडकर भवन पर्वरी जातले ताच्या खातीर सरकारान 2140 चौखण मीटर जागो दिलो. सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून आंबेडकर भवन बांदतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आंबेडकर भवनाचो बुन्यादी फातर घालतले अशें तांचें म्हणणें. आंबेडकर जयंती निमतान आयोजीत कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. सुमार 10 कोटी रुपया मोडून पर्वरी आंबेडकर भवन बांदतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घोषणा केली. फुडल्या 6 म्हयन्या भितर बुन्यादी फातर घालतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 134व्या जयंती निमतान आयोजीत कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयतालो. हे कार्यावळीक
राज्यसभा खासदार सदानंद तनावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मायनॉरिटीचे रायट्स हेय बी तेंच्यांनी आपल्या संविधानात तितक्याच मोठ्या प्रमाणात मायनॉरिटीकूय मेळचे. फक्त मागासलेलेच न्ही तर मायनॉरिटी समाजाचो विचार सुद्दां बाबासाहेबान केला. मायनॉरिटी समाज सुद्दां बाबासाहेबांच्या प्रती हांच्यांनी आदर व्यक्त करप हे तितकेच गरजेचें आसा. आमी म्हणटा की हांव आतांच आमच्या डायरेक्टरा कडेन उलयतालो की मायनॉरिटी समाजात आसलेले आमचे SC भाव आनी भयण हांकां मेन स्ट्रीमलायनीन हाडपाची गरज आसा. आज गोंयांत मायनॉरिटी समाजात आसलेले मागासलेले भाव आमकां फाटीं व्हरता आसतना दिसता. बट तेय बी हे स्ट्रीमलायन जावप तांकांय बी म्हाका दिसता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जी ऑर्गनायजेशन्स गोंयांत काम करता हांच्यांनी मायनॉरिटी समाजात आसलेल्या लोकांक ह्या मेन फ्लोन हाडपा खातीर स्ट्रीमलायन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात काम करचें. तांचेरूय खंय तरी अन्याय जावचो न्ही, कारण तांच्यांनी सगळ्या स्किमीचो फायदो घेवचो, तांच्यांनी सगळ्या योजनांचो फायदो घेवचो, तांच्यांनी बी सुशिक्षीत जावचें, तांच्यांनी बरें लायफ जगचें अशें सरकाराचो ध्येय आनी उद्देश आसा. की तुमकां बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधाना खातीर 2140 स्क्वेअर मिटर जागा तुमकां पर्वरीनूच जाय आशिल्ली. ही पर्वरींतली जागा सरकारान आज एलोकेट केला आनी ताच्या खातीर 10 कोटीचे फंड्स हो सुद्दां एलोकेट केला. की आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर फाटलीं 2 वर्सां कंटिन्युअसली तुमच्या समाजाचो आंबेडकर भवन जावचो म्हणून म्हाका दिसता दर 8 दिसा एकदां तरी मिटींग घेताले किंवा एकदां तरी म्हाका विचारताले ते जागेचे खंय पावला, आपल्याक बांदपाक जाय. पण आतां खात्रीनिशी सांगता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर फावंडेशन स्टोन घालून ते भवन बांदपा खातीर चालू करतले आनी आमच्या ह्याच टेन्युअरात ते भवन हे पुराय जातले. त्या भवनाचें उक्तावण करपाक सुद्दां आमी सगळे जाण मुजरत हजर रावतले. त्या भवनात तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे समाजा खातीर आसलेल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे आमी जाका म्हणटा की हॉस्टेल फेसिलिटी आसत, हॉल फेसिलिटी आसत किंवा जाका स्किलिंग आनी रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे जे आसा असले वेगवेगळ्यो फेसिलिटीज त्या आंबेडकर भवनात आमी सुरू करपाची आमची योजना आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयभर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची 134वी जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचे विचार आचरणात हाडचे असो उलो मानेस्तांनी ह्या वेळार मारलो. मानेस्तांनी फुलां हार घालून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांकां अभिवादन केलें. सोनारवाडो सांतिमळ राया खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दोगा दुबावितांक पुलिसांनी 12 वरां भितर सोदून काडले आनी राया वाठारांत भाड्याच्या कुडीत रावपी साथीदाराचो खून करून दोगांनी पळ काडिल्लो. पळयात पुराय बातमी. आयतारा सोनारवाडो सांतिमळ राया वाठारांत चल्ले खून प्रकरणात मायणाकुट्टरी पुलिशेन दोगांय दुबावितांक धरले.
खगेश्वर साबर हो ओडिशाचो नागरीक आपल्या 2 साथीदारां वांगडा राया एका भाड्याचे कुडीत रावतालो. कसल्या तरी कारणाक लागून तांचे मदीं जाल्ल्या वादात ह्या दोगांयनी ताका जिवेशी मारून पळ काडिल्लो. उपरांत पुलिसांनी सोद मोहीम राबोवन वट्ट 12 वरां भितर ह्या दोगांय दुबावितांक धरले. साशिबान मांची आनी रबी मांजी अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. गोंया भायर वचपाच्या तयारेक आसतना एकल्याक मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्यार दुसऱ्याक बांबोळे सावन धरपाक मायना कुट्टरी पुलिसांक यश आयले. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी पुलीस निरीक्षक अरुण गांवस हांच्या नेतृत्वाखाला सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. भारतीय तटरक्षक दळान गुजरात ATSच्या सहकार्यान 12 ते 13 एप्रिल ह्या मजगती केल्ल्या कारवायेत गुजरात दर्यादेग लागसर सुमार 1,800 कोटी रुपया मोलाची 300 किलो घुवळी वखदां जप्त केली. भारतात घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणांनी बरीच वाड जाल्ली आसा. वेगवेगळ्या स्रोतांतल्यान घुवळे वखदांची तस्करी करपाचो यत्न चालूच आसता. अशा एका कारवायेत भारतीय तटरक्षक दळान गुजरात ATSच्या सहकार्यान 12-13 एप्रिल मजगती गुजरात दर्यादेग लागसार सुमार 1,800 कोटी रुपया मोलाची 300 किलो घुवळे वखदां जप्त केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भारतीय तटरक्षक दळाक पळयना फुडें तस्करांनी सगळो माल दर्यांत उडोवन पळ काडपाचो यत्न केलो. मात तांणी आंतरराष्ट्रीय उदकाची शीम हुपिल्ल्यान भारतीय तटरक्षक दळाक फाटलाव थांबोवचो पडलो. मजगती दर्यांत उडयल्लो सगळो माल काडून ताब्यात घेतला. कारवाय ऑपरेशन सागर मंथन ह्या विशेष मोहिमे अंतर्गत केल्ली आसा. ही मोहीम भारताच्या दर्यांतल्यान जावपी घुवळे वखदांची तस्करीचेर आळो हाडपा खातीर सुरू केल्ली. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दुहेरी वोटिंग कार्डा विरोधात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान वेंचणूक आयोगा वांगडा केल्ली चर्चा हो फकत स्टंट आशिल्ल्याच्या आर्जीच्या मनोज परबाचें म्हणणें. मारवाड्यांनी गोंयकारांक कामांक दवरचे ह्या मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर सारवासारव करपा खातीर हे पॉलिटिकल स्टंट आशिल्ल्याचें मनोज परब सांगता. भाजपाक जर गोंयकारांचे खऱ्यांनीच पडून गेला जाल्यार आपणे सांगिल्ल्या 3 वॉर्डांतली दुहेरी वोटिंग कार्डां रद्द करून दाखोवची अशें आव्हान आर्जीच्या मनोज परबान दामू नायकाक केलां. दुहेरी वोटिंग कार्डा विरोधात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान वेंचणूक आयोगा वांगडा केल्ली चर्चा हो फकत स्टंट आशिल्ल्याचे आर्जीच्या मनोज परबाचें म्हणणें. 2022च्या वेंचणुके आदी आर्जीन आमचे मतदार ह्या मोहिमेत कितलीशीच वोटिंग कार्डां रद्द केली. ह्या मोहिमे वेळार सगळ्या प्रभागांतल्यान लाखभर दुहेरी कार्डां भायर सरली. दुहेरी वोटिंग कार्डा विरोधात आर्जीच्या कार्यकर्त्यांक धमक्यो आनी तांचेर कागाळी लेगीत जाल्यो. मात खंयच्याच पक्षान ह्या मोहिमेक तेंको दिलो ना. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दुहेरी वोटिंग कार्डाचेर कारवाय करपाचो फकत स्टंट करता असो टोला आरजीपीच्या मनोज परबान लायला. मारवाड्यांनी गोंयकारांक कामांक दवरचे ह्या मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर सारवासारव करपा खातीर दामू नायकान दुहेरी वोटिंग कार्डां रद्द करपाचो स्टंट राबयला अशें मनोज म्हणटा. भाजपाक जर गोंयान गेला जाल्यार थियेचो घोटणेचो व्हाळ अवचित वार्डांतली लालाची बस्ती आनी सांताक्रूज कालापूर पार्ट नंबर 32 ह्या 3 वॉर्डांतली दुहेरी वोटिंग कार्डां रद्द करची अशें आवाहन आर्जीच्या मनोज परबान दामू नायकाक केलां. हे सगळे गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आमची ओपन चॅलेंज आसा दामू नायका कडेन की हे 3 वॉर्ड तुका सांगला, बाकीचे मागीर एकदा पयली हे 3 वॉर्डांचे कॅन्सल करून दाखय. लालाची बस्तीची डेमोलिशन जाता, डेमोलिशन तूं कर. तुझ्या कडेन जातलें काय ना खबर ना म्हाका, पूण तूं कर. वोटिंग कार्डां कॅन्सल कर. घोटणीच्या वाळा वयली 900 किलोची मायग्रंट वोटर्स आसा ती कॅन्सल कर. आनी वॉर्ड नंबर 32 जो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा भितर 10 कितले ते 1016 ह्या हाऊस नंबराचेर जी 109 नांवां आसा ती 109 नांवां एकाच घराचेर कशी याची चौकशी कर आनी प्रूव कर की तुम्ही खरेच गोंयकारांक लागून आसा. जर तुमच्या कडेन जायना ह्या एका विका भितर जाल्यार आमी मानतले, सगळे लोक मानतले की तुम्ही गोंयकार विरोधी आसा, एंटी गोवन आसा, एंटी गोंयकार आसा. देव बरें करूं. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हणजूण कुंभारवाड्या वयल्या भेणयेच्या एका झाडाक उजो लागलो. ही घडणूक आयतारा सांजेच्या 6:30 वरांचेर घडिल्ली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना. मात भेणयेचें झाड लासून काबार जालें आनी तें केन्नाय पडपाक शकता अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. आमकां 26 सांजची इविनींग सारके कातरी म्हणजे रातचे 3 सांजे वेळार अशें कॉल आयला आनी ताका विचारलें की गाडी येवंक शकता व्हडली ना म्हणून नॅरो रोड आसा. सो नॅरो रोड आसा म्हणटा आमची क्विक रिस्पॉन्स धाकटी गाडी घेतली आनी आमी हांगा आयल्या कुमारवाडो अंजुना.
सो हांगा पावता पळयता जाल्यार मून इतलें पेट्टालें की ताका आनी चान्सीसच नासलो, वारो आसलो भरपूर, ओपन एरिया आनी पोंच्यान फुटपाथ रोड्स. सो इमिडिएट फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केला आणि आता साधारण 1 वर 1.5 वरानंतर आता ते उजो अंडर कंट्रोल आयला. एंटायर उजो सगळो एस्टॅब्लिश केल्लो आसा. झाड म्हणजे भेणी ही म्हाका दिसता जवळ 3-4 पिढी आसली. भेणी खूब अफाट मोठी, आम्यापेक्षा मोठी म्हणटा तशी. आणि ती भेणी कंप्लीट सकयल जी पेट्टाली ते वयर ताका सारके फिल्मी येताल्यो सारके. उजो सायडीक जर आमी ऑब्जर्व जर केला, नोटिफायड केला जाल्यार आमकां सायड गार्बेज दिसली. कारण रोड आसा कारण लोक म्हाका दिसता पब्लीक बी येता वयता ते गार्बेज उडयता आसली काय तरी स्टोर जाल्या कारणान तांणी ते उजो घातला आनी तो उजो वचोन भेणयेच्या मुनाक लागलो. आमकां पाणी पावोंक ना पूण सायडीक जो रेजिडेन्शियल आसलो आमकां तेणी बरो आमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट केलो, आमकां खूब हेल्प केलो. आनी त्यांनी जवळ 2-3 टँक आमकां उदक सप्लाय केलें. ताका लागून आमकां कंटिन्युअसली फायर फायटींग ते आमकां अंडर कंट्रोल जालें. झाड म्हणजे अर्दी सायड झाडाची गेल्ली आसा आनी ताका ओनर आसा. सो आय इन्स्ट्रक्टेड दॅट पर्सन्स की हे झाडां तुमी प्रोसिजर कितें आसा तुमी फॉलो करा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात